जे कोण ह्या हितूंक केस टू केस बेसिसाक एप्लाय करतले, जे वेटिंग लिस्टार आसा, तेणी ऑलरेडी अप्रोच केल्यात, तांकांय आमी एक शिटकावणी दिवपाक सोदतात की यू डू एट युअर ओन रिस्क. तुम्ही कन्वर्शन आनी पयशे दिवपाचे कितें तर सुरू करतात, तुमचे हे पयशे वयतले आनी जमिनी कन्वर्ट जावपा ना. कारण ज्या दिसा काँग्रेस सरकार सत्तेर येतलो, विदीन 1 month we will withdraw all these amendments for case to case basis and TDR policy. So तुम्ही तुमचे पैसे इन्वेस्ट करता आसतना काळजीपूर्वक करात, कारण तुम्ही रिस्क घेनाका तुमचे जमनी पैसे दिवन कन्वर्ट करपाक. आणि जो मेरेन ते जायना तो आमी कोर्टांनी वचपाची आमी तयारी दवरलेली आसा. We are moving in the court in the interest of Goa to protect the Goa's land, because this is not the way the government should proceed. This is not called a governance, where the discretionary power is given to 1 or 2 individuals. This is not a good governance. This cannot be zero tolerance to corruption. This is not a slogan the Prime Minister has given, na khaunga, na khane dunga. You are allowing to do mass corruption. So Congress party, all fours, we fully oppose these amendments. We oppose this notification, and we also warn the people who will be dealing it, because entire population of Goa is against this, barring few individuals who have vested interest in converting the land. आमचे ल्हान ल्हान खूबशे कृष्ण तयार जाल्ले आसात ह्या कणसांक काबार करपाक. म्हणजे कणसांचो अहंकार इतलो जाल्लो आसा, तांकां अमरनाथ पणजीकर म्हळ्यार किट दिसता. हो प्रोफेसर अमरनाथ पणजीकर म्हणतो, भुरगो जायत, फटींगपण केलें ना जायत तेणें, करप्शन केलें ना जायत तेणें, पूण असले भुरगे हे गोंयांत जे कंस तयार जाल्ले आसा नेवे, तांकां काबार करपाक हे भुरगेच कारण आयज तरणाटे देशाक दिशा दाखयतात. सो आयज आमी आमकां सरकार ओडोवपाक आमकां विजयाची गरज ना. विजयान एकदां स्टेटमेंट केलो की जो सरकार जातलो तो आपले शिवाय जावपा म्हणून. विजयाची गरज ना. सरकार हो आपले पेचान पडटलो. ऑलरेडी पेज सामको जाल्लो आसा, कारण सरकार अस्तित्वांकूच ना न्ही. आनी खुबशे लोक अप्रोच करीत आसा. आमी योग्य वेळाक रावल्यात. आमी पळयता की आमकां बरें गव्हर्नन्स लोकांक दिवपाक मेळपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो विचार चालू आसा. सरकार करूंक खंय काँग्रेसीक विजयाची गरज ना. मायनिंग सुरू करूंक जमना जाल्यार परत लोकसभेक फॉर्म भरपाची कापासलत करूं नाकात म्हूण मायकल बीजेपीच्या खासदारांक उद्देशून उलयल्लो. गिरीशान तेच वयर काडले. जे आमी इतले तेंप सांगताले, आयज बीजेपीचे लिडर पब्लिकली एक्सेप्ट करपाक लागल्यात. जे पयलीं आमचे कडेन उलयता आसतना सांगताले तुमी सांगते सारकें म्हणून गव्हर्मेंट हांगा चलना, जॉब्स सगळे बंद जाल्ले आसात, गव्हर्नन्स ना. आयज सत्य कितें आसा तें उगडें जाल्लें आसा आनी ह्या बीजेपीच्या लिडरांनी सांगलेलें आसा. तशेंच ताणें आनी एक सजेशन दिलां, व्हेरी इंट्रस्टींग सजेशन. ताणें दोनूय खासदारांक तांच्या फुड्यांक सांगलां की तुमी नॉमिनेशन फायल करनाकात, की तुमकां लोक जिखोवपा ना. परत सत्य उलयला. सो बीजेपी पार्टीन मानचें हें सजेशन आनी ह्या लोकसभेक तुमी लोकांक फेस करपाक शकपा ना, कारण तुमचे कडेन कांयच ना लोकांक फेस करपाचें. आमी सांगताले, पूण आयज तुमच्या लोकांनी सांगलां तुमी आनी हें इलेक्शन लडपाक वचनाकात, नॉमिनेशन फायल करनाकात. खंय तरी केन्ना तरी आयकया तुमच्या लोकांचें, जे कोण खरें उलयता तेंचें. म्हाका जी तुमकां इतली तें मतां मेळटालीं, जे लोकांक फटोवन फटोवन तुमी मतां घेताले, तेजी 1/4 सुद्दां वोट्स तुमकां मेळपाक डिफिकल्ट जातले ह्या लोकसभेक, कारण इतली चीड लोकां भितर निर्माण जाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी तुकाराम मराठे.